सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी चोरांनी फोडली। फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आसा। फंडपेटी फोडपी चोरांक पुलिसांनी 48 वरां भितर धरचे अशी मागणी देवस्थान सेवा समितीन केल्या। वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी आहा ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळातल्या भितर गर्भाकुडींतय वचपाचो प्रयत्न केला। हांव तेका लागून सरकारा कडेन मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासाच्या आत तत्काळ तांकां धरचे, कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता आहा। क्लीन करपाक रावता शेळकर म्हणून एक भुरगो येता रेग्युलरली, तो स्वच्छ परिसर सगळो क्लीन करता। ताणें म्हाका जवळ जवळ 40 सुमार फोन केलो। हांव शॉकिंग जालो, झप्पूर कोण उलयता भाऊ रामदास उलयता अशें म्हणपाक लागलो आनी देवस्थानची फंडपेटी फोडल्या। पूण म्हाका सामको म्हाका शॉकिंग जालें। म्हाका हांव अरे इतले लागीं हें परिसर आमी सगळो गांव लागीं आसून सकाळ इतली घटना घडली कशी? तर अशें हांव इतलें अशें म्हणटा की सरकारी यंत्रणेक आमी नंतर पोलीस डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें, देवस्थान समितीक। हांव तेच्या पयलीं एक गोश्ट काय नमूद करता की सगळे आमचे पंच सदस्य हेजे देवस्थान समितीचे सदस्य जे पळय आहा तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें, ग्रामस्थांक कळ्ळें, सगळे जमून मागीर पोलीस यंत्रणेक आमी इन्फॉर्म केलें। ते आयले, तेणी तेंच्यो आपल्या फॉर्मेलिटी सगळ्यो केल्या। तरी पण हांव अशें म्हणटा ही पयली गोश्ट न्ही, फंडपेटी देवस्थानाची फोडपाची ही दुर्दैवान दुसरी गोश्ट घटना घडटा। आमकां ह्या गोश्टीची भयंकर खंत जाता आनी हांव सरकारी पोलीस यंत्रणेक अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 आवर्स 48 तासांत ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें ती कंप्लीट करून चोराक तांच्यांनी गजाआड करपाक जाय। आनी आता ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा। पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आणि तांकां जे पुरावे लागतले, म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले। आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जें काम केलां ताका भितर उडोवपाचें।